एझेकिएल प्रवादाचे पुस्तक वर्स 22-32. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुम्ही सोडून दिवंक जाय. खोट्या वडोवण्या वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पोरणे पातकी सोयंब सोडून दिवचे. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याची रचलोली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवी मनशां जायात. म्हणटोच फोट मारप सारकें सोडात. एकामेका लागीं सोदतेंच उलोयात, कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. राग तुमकां येतलोच, तरी रागाक लागोन पातो करी नाकात. वेल पडोसोर राग धरून रावू नाकात, ना तर तुमच्या काळजांत देवसाराक रीग दिशात. चोरी करची संवय आसली ताणें आनीक चोरयो करच्यो न्हय, पूण आपल्या हातांनी कश्ट करून कसलो तरी बरो वावर करचो आनी असो गरजेवंताक आदार दिवंक तांचे लागीं कितें तरी आसतलें. तुमच्या तोंडांतलीं भायर सरतात तीं उतरां बेमर्यादेचीं जावचीं न्हय. परतेंच जाल्यार आयकतेल्यांक सोहेगा परमणें बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटात तसलीं जावचीं तुमचीं उतरां. देवाच्या पवित्र आत्म्यांक खोट दिवं नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलोलो सिक्को. पूर्ण सुटकेच्या दिसा तुमी देवाचींच म्हूण खुणावंक दिल्लो सिक्को. सगळीं कोडसाण काळजांतलीं भायर घालात. राग आनी क्रोध मोनांत दवरूंकूच नाकात. बोब मारूं नाकात. झाटस्त्यो मारप बंद करात. सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात. एकामेका ताय दयाळ मोवाळ काळजाची जायात. क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां बक्षिलीं तेच भशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.